इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन ते हांव कितें सांगू आतां पळय काँग्रेसचो जो डेस्क इंचार्ज आसा ताणें ऑलरेडी हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिलां अशें आमी तुमच्याच मिडियांतल्यान पळयलां की ताणें सांगलां की दीस इज नॉट पार्टी स्टँड म्हणून जर पार्टीचो तो स्टँड ना ताणें कितें एक्विजिशन विजयाचेर केला ती जाल्यार आतां तुमी एलोपेथीक विचारा मरे ताजो कसलो स्टँड उरला तो आतां इट मस्ट बी इंडिव्हिज्युअल स्टँड न्ही आतां जर तो माणिकराव ठाकरे येवन डेस्क इंचार्ज सांगता इट इज नॉट पार्टी स्टँड दॅट मीन्स विदिन द पार्टी देर कॅन बी डिफरंट स्टँड्स वन इज पार्टी स्टँड वन इज इंडिव्हिज्युअल स्टँड अशें जालें न्ही म्हणजे हाजेर एक्टिव्ह सिटीजन्सी हांवें ताजेर आतां व्हडलें लक्ष घालूंक नासलें पूण आतां कालच्यान काल एक व्हिडिओ भायर सरलो ताजेर लक्ष घातलें हांवें पयलीं हांवें सांगलें आदींच की ग्राम हें ते कितें म्हणटा तें मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाक लागून असेंब्ली बंद जावंक शकना म्हणून हें हांवें पयलींच सांगलें दिस इज फार फ्रॉम म्हणजे कांय रिमोट सुद्दां कनेक्शन आसूंक शकना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितें इट इज जस्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज आनी द पार्टी इन पॉवर जोड करून ताणें लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब करचो न्हू म्हणून सगळ्यांकच सारके बरे भशेन इलेक्शन फायट करपाक मेळटलें दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ते सेशनाचे दीस गेले आतां टीएन सेशनान जे इंट्रोड्यूस केले ते दीस गेले आतां हे इलेक्शन कमिशन आसा हे आर एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ द गव्हर्नमेंट फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड सेकंड म्हणटा ते आतां जी एक्विजिशन जाता ती ऑपोजिशना भितरच जाता एकमेकाचेर ते घालता आरोप घालता प्रत्यारोप घालता म्हाका अशेंच एक आतां तूं उलयता तेन्ना याद जाता एक हें आसता एटॉम आसता पळय एटॉमाच्या सरभोंवती इलेक्ट्रॉन्स असतात ते घडत आसता आपल्या ऑर्बिटान आनी तो जर आउटर ऑर्बिटान एक जर इलेक्ट्रॉन जाम मारली जाल्यार अनस्टेबल जाता सो त्या भशेन हे एमएलए एकट्यान खंयच्यान तरी आउटर हितून जाम मारली आनी अनस्टेबल जाले ते मागीर ते म्हणटा तूं भितर ऑर्बिटान आसा तो यो रे आपल्याक हेल्प कर रे म्हणून स्टेबिलिटी रिस्टोर करपाक अशातलो प्रकार हो तांकांच खबर ना ते कितें करता ते सो म्हणून ही सगळी एडवांटेज मागीर रुलिंगाक मेळटा आनी म्हणून मागीर आमकां तुमच्या मुखार येवन सांगचें पडटा की ग्रामसभा नो हॅव टू टेक चार्ज विलेज लेवल पार्लमेंट्स ही परिस्थिती आमचेर येवची नासली तो सांगता म्हणसर ताणें तो व्हिडिओ भायर घातला 10 फेब्रुवारीक ताणें आपलें एक स्टँड जाहीर केल्लें की हें जें आतां भायपोल येवपाचें आसा आनी बजेट सेशनाचो टायमींग असो आसा की इफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स जाल्यार कितें जातलें सो म्हाका दिसता ते भशेन ताज्या मनान एक समज आसलो की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो जाल्यार बजेट सेशन चलोवंक शकना म्हणून दॅट मस्ट हॅव बीन हीज व्यू एक्सप्रेस्ड इन फेब्रुवारी 10th of February, so much in advance. So त्या परिस्थितीत ताणें तो स्टँड म्हाका दिसता परत असेंब्लीन रिपीट केलो सो ही मेंटेन दी स्टँड सो इट वॉज फॉर द गव्हर्नमेंट टू डिसायड फायनली गव्हर्नमेंटाक एस्केप रूट काडपाचोच आसलो गव्हर्नमेंटाक बजेट सेशनाचे टायमींग अशें बसोवपाचेच आसलें गव्हर्नमेंटाक फूल खबर आसली केन्ना बायपोल जावपाचो आसा तो कित्याक सांगता तुका हांव इलेक्शन कमिशन कितें सांगू इलेक्शन कमिशन डेट डिक्लेअर करचे पयलीं सरकाराक कन्सल्ट करता कितें म्हणून की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बाकी कितें परिस्थिती आसा इज इट कॉन्ड्युसिव्ह टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन सरकार बरोवन धाडटा फायलीचेर येस एवरीथिंग इज पीसफूल वी कॅन कंडक्ट बाय इलेक्शन सो हें सगळें सरकाराक खबर आसता म्हणून हें सेशन अशें टायमींग ताणें बसयलो म्हाका दिसता ते भशेन की दे कूड फायंड अ वे आउट कित्याक लोकांची प्रॉब्लेम्स इतली वाडल्या they perhaps were not in a position to face them म्हणून ताणें परिस्थिती आमचेर हाडली आनी म्हणून आज तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां लोकांक सांगचें पडटा की नाव विलेज लेवल पार्लमेंट्स मेक देम स्ट्रॉंग अशें म्हाका दिसता दुसरें आनी कांय स्टँडर्ड आसूंक शकना